प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकुची 12वी चीट 18 ते 27 पर्यंत 18 to 27. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकया. उपरांत सादुकी पुनर्जीवनपण ना म्हणटात ते जेजूशी आयले आनी ताचे कडेन ताणें विचारलें, गुरुजी, मोइसेसान आमकां अशें बरोवन दवरलां, भुरगें बाळ नासतना कोण एकल्याचो भाव आपले बायलेक फाटल्यान दवरून मरत जाल्यार हाचे भावान ताचे बायले लागीं लग्न जावचें आनी आपल्या भावाक संसोद उत्पन्न करची. तर 7 भाव आसले. पयलो एके बायले लागीं लग्न जालो आनी संसोद नासतना मेलो, आनी दुसरो तिचे लागीं लग्न जालो आनी मेलो, ताकाय सोसोत ना जाली. आनी तसोच तिसरो, त्या जिन्सी 7 जाणांनी भुरग्या बाळ दवरूंक ना. सगळ्या उपरांत बायलूय मेली. तर 7 जाणांची ती पोतीन जाल्ली देखून पुनर्जीवनपणांत मेल्ली मनशां नव्यान जिवन जातली तेन्ना तांचे भितरल्या कोणाची पोतीन जातली ती. आनी जेजून परतीपालोवन तांकां म्हणलें, पवित्र पुस्तकां न्हय म्हूण देवाची पदवी तुमी नकळत देखून तुमी अशें चुकतात न्हय. पुनर्जीवनपणाच्या सुमयार दादले लग्न जायनात आनी बायलांक लग्न करून दिनात, पूण ती स्वर्गार आसतो देवदूतां सारकी जातात. आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणा विशीं अब्रामाचो देव तो हांव, इजाकाचो देव तो हांव, जाकोबाचो देव तो हांव, अशें देवान मोइसेसाक सांगलां तें जिलकुटा खबरेन ताच्या पुस्तकार तुमी वाची नासला. मेल्ल्यांचो न्हय तो, बगर जिवी आसलेल्यांचो देव तो. तुमी भोव चुकतात. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमान जे आमी वाचलां आतां माकुची 12वी चीट, हे आमी आयच्या शिवर्तमाचेर नियाळ करचे पयलीं आमी पळोवंक जाय कितें घडटा तें. जेजू देव मंदिरांत सगळ्या जानवरांक भायर घालता, ते मेंढऱ्यांक भायर घालता, ते जे पयशे कोत्ताले थंयसर मेजान दवरलेली पयशांची ती सगळीं ती दुस्पट कोत्ता आनी ताका सगळ्यांक भायर घालता. आनी जेन्ना हें सगळें कोत्ता, हे फारिझेव धर्मशास्त्री जे पाद्री आसले थंयसर देव मंदिरांत, ते जेजूचेर एकदम रागार जाता, आड येतात आनी ताका म्हणटा तुका कोणें पदवी दिल्या. आनी तर फारिझेव येतात आनी ताका थंयसर त्रासान घालूंक सोदतात, तुका कितें कसली पदवी आहा. आनी जेजू ताका एक बरो जबाब दिता आनी ते थंयसरले पयस वेतात. पूण आतां ते तांकां जेजूचेर आड येवंक जाय, तांकां जेजूक त्रासान घालूंक जाय. म्हणटच ते कितें करतात, ते आतां हेरोदेच्या लोकांक बरोबर वेतात आनी तांकां घेवन फारिझेव येतात आनी जेजूक एक प्रश्न विचारतात, टॅक्स भरूंक जाय, जे आमकां दोन फारीक करूंक जाय. आनी जेजू तांकां एक बरो जबाब दिता. तो म्हणटा, जें दिवंक जाय सामकाराक ते तुमी सामकाराक दियात, आनी जे देवाक दिवंक जाय तुमी देवाक दियात. आतां फारिझेव नको, आतां कितें करपाचें तें. आतां वेळ येता ह्या सादुकी लोकांचो. आतां सादुकी लोक, धर्मशास्त्री, फारिझेव, हे जे सगळे लोक आसले, हे जेजूचेर आड आसले. कित्याक जेजूची शिकवण जी आसली, जेजूची शिकवण आसली की तांच्या शिकवणे प्रमाणे आज नासली. म्हणटच हे सगळे लोक फारिझेव, सादुकी, धर्मशास्त्री, हे जे सगळे धर्म करताले ते जेजूचेर आड येताले. आयज सादुकी जेजूचेर आड येतात आनी ते म्हणटात, जेजू म्हणटा जेन्ना कोण ह्या संवसारान काजार जाता आनी तो मरण पोत्तून वता, तो कोणाची बायल जातली. एक बायल 7 भावां बरोबर काजार जाली आनी जेन्ना ती पुनर्जीवन जातली ती कोणाची बायल जातली. आनी तांकां सांगता, तो म्हणटा, तुमी नकळत देवाचें उतर वा तुमी देवाची पदवी कितें ती तुमी नकळत. कित्याक भाव भयणीनो ते नको आसले? कित्याक ते फकत जें तांकां दिसतालें, जें ते आयकताले तेंच ते करताले आनी तांकां कसलीच देवाच्या उतराची सजमण तांच्या भितर पवित्र आत्मा नासलो. कित्याक आजून त्या पवित्र आत्मा त्या आजून संवसारान येवंक नासलो. पूण आमी आतां नव्या कराराची भुरगीं, आमी जावन आसा, आमकां देवाचें उतर आसा आमचे कडेन.
पवित्र आत्मा आमचे कडेन आसा आनी देखून आमकां जेन्ना देवाचें उतर देवान दिलां पवित्र आत्मा आमचे भितर आहा हो पवित्र आत्मा आमकां शिकयता पूण भाव भयण कितें घडटा आमी ह्या वेळार पवित्र आत्म्याशी कसलो संबंद धरिना देवाच्या उतराशी संबंद धरिना वो सांगता तो सांगता हाच्यो काणयो ताच्यो काणयो आयकून आमी धर्म केला आमच्या मनान आनी जेन्ना कोण आमकां सत शिकयता तेन्ना आमकां कसल्याच त्या स्वताची सजमणी मेळना कित्याक आमचे कडेन पवित्र आत्मा ना आमकां देवाच्या उतराची सजमणी ना आनी देखून भाव भयणीनो जे आमकां सांगलां आनी जे पोट सांगल्या आमच्या मनान आमच्या उरल्या ती आनी आमकां केन्ना देवाचें बरें आमच्या जिवितान फावो जायना भाव भयणीनो देवाचें उतर कितें म्हणटा ताच्या गायांनी आमची पिकोवणी जाली ताच्या जेजूच्या गायांनी आमची पिकोवणी जाली पूण आजुनूय लोक कितें करता मागणी करता जेजू म्हाका बरो कर जेजू म्हाका बेसांव दी आनी जेन्ना आमी असली शिकवण घेता ही शिकवण घेवन आमी व्हड जाल्या तर आमी आतां कितें करता आमी हें करता तें करता आमी कसलो धर्म करता आमी कितें करूंक सोदता की आमी देवा कडसून बेसांव आमकां मेळटलें म्हणून आनी भाव भयण ही जावन आसा फट जेन्ना आमी जाणो की देवान सगळें जेजू वरवीं पवित्र आत्मे उद्देशी सगळें घडोवन हाडलां हें मेज सगळें भरून दिलां आमकां सगळें धादोसपणाचें मेज आमकां एक बुफे फुडें केलें आमकां फकत भावार्थ जाय आनी भावार्थी वरवीं आमकां सगळें मेळटा आनी देखून भाव भयणीनो आयज जेन्ना ह्या शिवर्थमानांनी सादुकी लोक येतात जेजू ताका कितें सांगता तस ताका सांगता तो म्हणटा काजारी जिवीत हें काजार जावपाचो हो साक्रामेंट हो फकत संवसाराचेर जो मनीस मरता आनी स्वर्गार वता ताका आनी बायल ना ताका आनी भुरगीं ना ती जातात देवाचीं भुरगीं आनी देखून भाव भयणीनो इतले फावटी आमी जेन्ना ह्या संवसारान आसा कोण आमचो मरता आमची बायल मरता आमचो घोव मरता आमची माय मरता आमची पाय मरता आमची भुरगीं मरता आमचो तित्यू मरता आमी कितें म्हणटा ओ म्हजो भाव गेलो वय खरें आमच्या संवसारान आमचो संबंद आसलो आमच्या पाय माय बरोबर आमच्या भुरग्यां बरोबर आमच्या काजाऱ्या जिवितान पूण जेन्ना आमी जेजूचेर भावार दवरता आमी स्वर्गार वता तेन्ना थंयसर काजारी जिवीत ना थंयसर आमी कोण म्हणचे ना की म्हजो घोव खंय गेला म्हजी भुरगीं खंय गेल्या आमी फकत देवाचीं भुरगीं जाता ह्या संवसारान जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर नियाल करता देवाचें उतर पाळटा जेन्ना स्वर्गार वतले आमचो एकूच देव आसतलो स्वर्गीचो बाप जेजू आमचो भाव थंयसर आमकां मेळपाक आमचे बरी आसतलो आमचे बरी सगळे आमकां धादोसपण मेळटलें देखून भाव भयणीनो हे सादुकी लोक जे संवसारान घडटा तें तांकां जेजू शिकोवंक सोदताले जेजू मातशें त्रासान घालूंक सोदताले आनी जेजून तांकां आयज एक बरी सजमणी दिली तो म्हणूंक लागलो तांकां जेन्ना आमी ताज्या उतराचेर भावार्थ दवरता जेन्ना ताजी उतराची सजमणी मेळटा आमकां जेन्ना आमी ताजें उतर दिसपट्या जिवितान पाळटा आमी जाता देवाची भुरगीं वय आमी आमच्या पाय मायची भुरगीं जाता ह्या संवसारान पूण जेन्ना आमी देवाचेर जेजूचेर भावार्थ दवरता ताचे उतरा प्रमाणे चलता आतां आमी स्वर्गीच्या बापाची भुरगीं जाता आनी जेन्ना स्वर्गीच्या बापाची भुरगीं जाता आमी भावार्थ दवरून जिवीत सादता आमी मोत्तकूच मागीर खंय वतले आमच्या बापा कडेन वतले आनी देखून आयज जेन्ना ह्या शिवर्थमानाचें आमी नियाळ करता हें चड आमच्या मनान दवरचें सवतेक आनी कितले आमी नियाळ करचे सवतेक फकत एकूच वस्त आमी आमच्या मनान दवरुया हें देवाचें उतर ताचे उतराची सजमणी मेळोंक आमकां खरेंच सर्गीच्या बापान जेजू वरवीं सगळें घडोवन हाडलां भावार्थ वरवीं तें आमी आपणावपाक आनी हें जैतिवंत जिवीत जियोंक ताच्या उपरांत मत्तकूच सर्गीच्या बाबा कडेन ताचे कडेन आमी सासणाचें जिवीत जियोंक आयज जेन्ना ह्या शिवर्थमानाचेर नियाल करता भाव भयणीनो हांव सजमतां की तुमकां ह्या उतराची सजमणी मेळली तुमी खरेंच ह्या उतराचेर आमी ह्या पवित्र पुस्तक उक्तें करून तुमी देवाच्या उतराचेर नियाल करतल्यात हें देवाचें उतर करतल्यात आनी खरेंच हें जैतिवंत जिवीत सगळीं आमी आनी आमच्या फामिलीन आमी जियोन ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिवपाक आमी भावुरतले तुमकां तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस हांव आवडयतां आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जाता तुमकां सगळ्यांक आमच्या सर्गीच्या बापाचो आमच्या सरवंडरा जेजूचो आनी पवित्र आत्म्याचो एक बरो दीस तुमकां सगळ्यांक हांव आवडयतां